कंत्राटावयल्या कामगारांक नियमित सेवेंतल्या कर्मचाऱ्यां भशेन पगार, सरकाराचे केंद्रीय आनी भौशीक आस्थापनांतल्या निर्गुंतवणुकीक विरोध, कामगार कायदे सारके पाळप, म्हारगायेचेर नियंत्रण, रोजगार निर्मितीचे यत्न जावचे म्हूण मागणी करीत कामगार दिसा कामगार रस्त्यार देंवले. एकमेक कामगार दिसा निमतान आयटकाच्या बावट्या खाला कामगार संघटनांनी बेरेस्तारा पणजे शारांतल्यान रॅली काडली. शेकड्यांनी कामगार निमणे आझाद मैदानाचेर एकठांय जाले. थंय तांचो मेळावो जालो. आज गोंयांत गोवा स्टेट कमिटी ऑफ AITUC हो 1 मे दीस कामगार दीस म्हणून मनयतना आमी सगळ्या कामगारांक उलो मारतात की आज कामगारांनी एकठांय येवन झुजपाची झगडपाची गरज आसा. जे कायदे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं आमकां मेळ्ळे कामगारांतल्या झुजांतल्यान, त्या कायद्यांची बदल करपाची मांडावळ येणारी सरकारां करतात, करतली आनी हे जातले. आनी कामगार वर्ग जर आज एकठांय येयलो ना आसत जाल्यार फुडले दीस जे आसा ते घातकी आनी मारेकारी आसा. ताबडतोब मायनिंग चालू जावपाक जाय. निसर्गाची बाजू सांबाळात. तुमकां सुप्रीम कोर्टान जे कितें सांगलां तें पाळात. पण त्याच बरोबर कामगारांक जे 63,000 कामगार पेजेक लागले तांकां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की 50% पगार तरी दिवपाक जाय. तो ताबडतोब गोंयच्या सरकारान थ्रू लेबर डिपार्टमेंट तो पगार लागू करपाक जाय. आमची बाजू सुप्रीम कोर्टान आणि दिल्ली हायकोर्टान लंगडी पडटा. आम्ही तुका दिल्ली हायकोर्टान डिफेंड केला आणि आम्ही कोर्टाक सांगला की गोंय सरकार सस्पेन्शन ऑर्डर फाटी घेवपाचो आसा आणि म्हणून कामगारांक ले ऑफ करपाचो प्रश्न येना. आणि त्या बसत ह्या मे दिसा AITUCचो उलो आसा की कामगार वर्गाच्या वतीन जी सस्पेन्शन ऑर्डर तुम्ही घातल्या मायनिंगेचेर ती ताबडतोब फाटी घेवची. कित्याक आमची बाजू भक्कम जातली. लोकसभेच्या प्रचारांतल्यान कडेक राविल्ल्या वा पक्ष आड काम केल्ल्या फुडाऱ्यांची चवकशी करपाक काँग्रेस शिस्तभंग समिती नेमतली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वालंका, आलेमांव, बाबू मनसरात, माविन गुदिनो तशेंच हेर फुडाऱ्यांची चवकशी जावपाची आसा. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन बुधवारा दिल्ली हायकमांडाक मेळ्ळो. चवकशे खातीर शिस्तभंग समिती नेमची म्हूण ताणें मागला. समितीच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर पक्ष सृष्टी कारवाय करतले. लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसीचेच कांय फुडारी पक्षाआड वावुरल्यात जाल्यार कांय जाणांनी कांयच वावर करूंक ना अश्यो कागाळी काँग्रेसी कडेन पावल्यात. ते फाटभुंयेर ह्या फुडाऱ्यांची चवकशी करून तांचे आड कारवाय करपाचें काँग्रेसीन थारायला. हो विशय दिल्ली पक्षाच्या हायकमांडा मेरेन पावलो. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस दिल्ली गेला. ताणें गोंयच्या घडामोडींची म्हायती पक्ष श्रेष्ठींच्या कानार घाली. सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, युवा काँग्रेसीची फुडारी वालंका आलेमांव, दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो तशेंच हेर कांय फुडारी लोकसभा वेंचणुके वेळार प्रचारांतल्यान कडेक रावले. तांचे आड चवकशी करूंक शिस्तभंग समिती घडोवची अशें जॉनान मागला. पक्ष श्रेष्ठीन ही समिती नेमपाक मान्यताय दिल्या. ह्या समितीन गोंयचे काँग्रेस फुडारी आसतले. ही समिती चवकशी करून जॉनाक रिपोर्ट दितली. उपरांत जॉन तो रिपोर्ट पक्ष श्रेष्ठींक दितलो आनी रिपोर्टाच्या आधाराचेर कारवाय जातली. लोकसभा वेंचणुके वेळार माविन गुदिनोचे वावुरपी बीजेपीक तेंको दिवंक गेले. काँग्रेसीचे प्रचाराकूय आयलो ना. बाबूश मोन्सेरातानय काँग्रेसी खातीर काम केल्ले ना. हे खुद्द बाबूशान प्रुडंटाच्या हेडोनात उलोवन दाखयला. चर्चिल तृणमुलान गेलो आनी वालंका आलेमांव वेंचणुकेच्या दिसांनी गोंया भायर गेले. गोंयचे वेंचणूक प्रचारान येवचे ना अशें वालंकान स्पश्ट केले. हे सगळ्या फुडाऱ्यांच्या वावराचो आतां काँग्रेस पंचनामो करतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. हॉस्पिसियोत 16 म्हयन्याच्या भुरग्याचेर सुण्यांनी हल्लो केलो. सुण्यांनी ताका फोडलो. आवय त्या भुरग्याक घेवन हॉस्पिसियोत आयिल्ली. हॉस्पिसियोच्या वाठारांत सध्या हेडपी सुण्याचो मोठो प्रस्न उप्रासला. दुयेंतींची मोठ्या प्रमाणात येवत आसतना हॉस्पिटलांत सुणी आवांतात येवन न्हिदतात. लोकांच्या आंगावरूय वतात. ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां सुटिल्लीं नात. पळयात रिपोर्ट. बाणावले वाठारांत रावपी शबिना मुरा ही बांदकाम कामगार बुधवारा सकाळीं हॉस्पिसियोत दोतोराक मेळपाक आयिल्ली. ह्या वेळार 3 सुण्यांनी तिच्या 16 म्हयन्याच्या चल्याचेर हल्लो करून ताका घास काडले. हांगा सकाळीं 11:30 सुमार एक आवय आनी एकटे भुरगें म्हाका ट्रिटमेंटाक आयिल्ली. आवय तागेली ती रजिस्ट्रेशन फॉर्म घेवपाक रावल्ली. भुरग्याक तेणें सकयल सोडलें. ते भुरगें खेळटालें. हॉस्पिटल म्हणटकीर कशें भुरग्यां लोक येत रावता हें जायत रावता. भुरगे खेळटा ते भुरगेक 4-5 कुत्रे येयले आनी सडनली त्या भुरग्याचेर अटॅक केलो. म्हाका 4-5 कडेन 2-3 कडेन घास मारलेलो आहा त्या भुरग्याक.
इधर पेपर बना रही थी मैं बताने के लिए, वो खेलने को गया, कुत्ता सब ले गया। तो बाद में क्या हुआ? क्या नहीं, डॉक्टर को बताया। दवा लगाया डॉक्टर? हाँ, दवा नहीं लगाया, इसको इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन दिया? हाँ। हॉस्पिसियोत सुण्याचो प्रश्न बरोच गंभीर आसा हे हॉस्पिटलाची अधीक्षक दोतोर अंजेलिका गोमिसान मान्य केले. हॉस्पिटलांत सगळ्याक सुणी भोंवतात अशें तिचें म्हणणें आशिल्लें. Problem of the stray dog menace is equally applicable to all the cases. So there are many entry points where the dogs can come in. Besides, the patients are always throwing out waste food, which affects them. We on our part ask the security people to shoo them away, but it's just very temporary. Because the population of the stray dogs is too much to handle. And I think a definitive plan has to be taken by the health groups to prevent this menace of this hospital. मडगांवच्यान सावियो डायस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.